प्रितीच्या भाव-भयणींनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार. आयचें शुवर्तमान जावन आसा मातवाचो 12वो विसवोर, वोड 14 ते 21 पर्यंत. Mathew chapter 12 verses 14 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना ते फारिझेव थंयसरले भायर सरले आनी जेजूचो घात कसो घेवचो त्या विशीं गुडमेळ करूंक लागले. देवान विचून काडलेलो सेवक, पूण ते समजून तो थंयसरलो कोरसल्लो. जायतीं जाणां ताच्या फाटल्यान गेलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरी केली. पूण आपणाक परगट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां शिडकायली. इसायास प्रवादान सांगलेलें तें अशें खरें जालें. पळयात, हांवें विचून काडला तो म्हजो सेवक हो, तो म्हजे आपुरबायेचो, ताचेर पूर्ण संतोश म्हजो. तो म्हजें थारोन सर्व राष्ट्रांक परगट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान भरतलो. वाद विवाद तो करचो ना, बोब मारून आड्डूचो ना, ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक घेवचो ना. स्वताक जोईत मेळत पर्यंत फुटलोली बेत मोडचो ना. अजून दुवर तो वाद तो कधीच पालोवचो ना. ताच्या नांवार सगळीं राष्ट्रां आपलो बोरवोसो दवरतलीं. प्रितीच्या भाव-भयणींनो, आयचें शुवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत कितें घडटा. ही आयचें शुवर्तमान सजमोवपाक आमी हेचे पयलीं कितें घडलें तें आमी वाचुया. जेजून साबाताच्या दिसा एका हाताक आर जाल्लो मनशाक बरो करता आनी तो जावन आसलो साबाताचो दीस. आनी भाव भयणींनो, फारिझ्यो, धर्मशास्त्री, ते धर्माचे जे लिडर आसले, तांच्या सजमणीन साबाताच्या दिसा कसलेंच काम करूंक जायनासलें, कोणाक पेकोणी दिवंक जायनासली. आनी ह्याचे पयलीं जेजून साबाताच्या दिसा धर्मशास्त्र्यांक या फारिझ्यांक सजमणी दिली की साबाताच्या दिसा कितें शेतान खावंक जाय जाल्यार कांय वायट करिना, कोण पातक करिना. आनी तेज्या उपरांत जेन्ना एका मनशाक हाताक आर जाल्लो, त्या मनशाक साबाताच्या दिसा ताणें बरो केल्लो, हे धर्मशास्त्री, हे फारिझ्यो थंयसरले गेले आनी जेजूक कसो त्रासान उडोवपाक, जेजूक कसो जिवेशी मारपाक, हें ते आतां चिंतूंक लागले आनी हें ते आतां थाराव करूंक लागले. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना जेजूक थंयसर कळ्ळें की हे फारिझ्यो ताच्या फाटल्यान लागल्यात, ताका मारून उडोवंक सोदतात, ताचेर वायट करूंक सोदतात, तो थंयसरलो कोरसळ्ळो आनी दुसऱ्या जागा कडेन गेलो. आनी भाव भयणींनो, हें जें जेजून बरें केल्लें ताका फावो जावंक जायल्लें की कोण ताचेर आड वचोंक जायल्लो. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो ताणें कोणाचेच वायट करूंक ना. तांकां पेकोणी दिली, मिलाग्री केल्यो, अजापां केलीं, भुक्यांक जेवण दिलें, थोंट्यांक पांय दिले, कुड्ड्यांक दोळे दिले, भेऱ्यांक कान दिले. म्हणजे जें बरें करूंक जायल्लें तें ताणें केलें. तरी हे फारिझ्यो, धर्मशास्त्री ताच्या फाटल्यान आसले, ताका त्रासान उडोवंक सोदताले, ताका जेशी मारूंक सोदताले आनी शेकीन ताणें जेशीन जेजूक मारलो. आनी आयज भाव भयणींनो, जेन्ना आमी ह्यो वस्तू आयकता, आमकां कसली शिकवण मेळटा. भाव भयणींनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, तेन्ना जेन्ना आमी तोंड उक्तें करतले तेन्ना अजापां जातलीं, मिलाग्री फावो जातल्यो, लोकांक पेकोणी फावो जातली. ना तर भाव भयणी, आमी फकत धर्म करता, आमी फकत मागणी करता, आमी खूब वस्तू करता, पूण खरें आमी केन्नाच भावार्थ दवरना. कित्याक आमचें चिंतप सारकें न्हय, आमच्यो उतरां सारकीं न्हय, आमच्यो कोन्यो सारक्यो, कित्याक जेजू भितर ना. आनी जेन्ना जेजूचें उतर भितर आमच्या काळजान आसा, पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या तोंडांतलीं उतरां जीं सुट्टात, आमचें जें चिंतप आसता, आमच्यो कोन्यो ज्यो आसता, त्यो देवाक मानतात तसल्यो जातात. आनी आयज भाव भयणींनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी स्वताच्या संवसाराच्या वस्तूंचेर आड बेतले. कित्याक जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता
तो सदांच ह्या संवसाराचेर आड वेता. संवसाराचो लोक फकत संवसारा भाशेन चिंतता. तांचे चिंतप संवसाराचें. तांकां जाय संवसाराच्यो वस्तू, कितें जेवण खावपाक, कितें करूंक जाय, कोणाचें व्हडपण उलोवपाक. पूण जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता ताका ह्यो संवसाराचें कांय पडोंक ना. ती फकत जेजूच्या राजाचें कशी राजवट फुडें व्हरपाक, खंय देवाचें उतर परगट करूंक जाय, कोण दुसऱ्यांक तारण जावंक जाय, हें चिंतात. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमचें खरेपणी तारण जाता, खरेपणी पवित्र आत्मा आमचे भितर येता, खरेपणी आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, ताच्या उतरा प्रमाणे चलोंक शिकता, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी उलयता, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता आनी कोन्यो कोत्ता, तेन्ना भाव भयणीनो, आमी लॉस धरिनासतना आमी देवाचें उतर परगट कोत्ता. कित्याक आमकां जाय देवा भाशेन तांचे तारण जावपाक. कित्याक ह्यो संवसाराचे थोडे दीस उरल्यात आमचे. पूण भाव सासणाचे सूख भोगूंक जाय जाल्यार आमकां आमची चोत्राय धरूंक जाय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर. आनी जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर आमी चोत्राय धरता, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चिंतता, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी उलयता, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी कोन्यो कोत्ता. आतां भाव भयणीनो, आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता. आनी तेज्या उपरांत जेन्ना आमी तोंड उक्तें कोत्ता तेन्ना अजापा जाता. आनी वय लोक आमचेर आड येतलो, जेजूचेर आड लोक येयलो, जेजूक नाकारलो. तेच भाशेन जेन्ना आमी उतरा प्रमाणे चलता, लोक आमकां आमचो मोग करचो ना. आमी खूब फाटी कित्याक देवाचें उतर उलयना, कित्याक आमकां लोकांचो मोग जाय, आमकां जेजूचो मोग नाका. पूण आमकां लोकांचो मोग जाय, आमकां जाय की लोकांन आमचो मोग केल्यार. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी अशें चिंतता आनी आमी जेजूचेर आड वेता, आमी ताच्या उतरा आड वेता, आतां आमकां कसलोच फायदो जायना. आमी त्याच मातयेन घुसता आनी आमचें जिवीत बदलोना. आयज भाव भयणीनो, एक खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आयच्या शिवर्तमांचेर नियाळ करुया. आमच्या मनाची नडसणणी करुया. आमी त्या उतरा प्रमाणे चलया. आनी पोत्तून आमचें चिंतप जें आसा सारकें न्ही, तें जेजूचेर आड वेता तें चिंतप आहा, तें आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलोंक आयजतान आमी थाराव घेवया. आनी त्या उतरा प्रमाणे चलपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता. आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव